नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मरणोत्तर किडनी, यकृत आनी दोळे केले दान। DDSY खाला किडनी ट्रान्सप्लांट करपाक मेळटली। फोंडे म्हालांतले किडिल्ले मिड डे मील प्रकरणात संबंधित स्वयंसहाय्य गटाचे कंत्राट निलंबित। दर्जेदार खाण दिवपी संस्थांची सेवा कायम उरतली, मुख्यमंत्र्याची माहिती। योग वेलनेस चालीक लावन गोंयाक देशातले एक नामनेचे अध्यात्मिक पर्यटन थळ करतले। मंत्री रोहन खंवटेची घोषणा। अंदू शिवजयंती मोठ्या दबाजान। दोन वेगवेगळे बायलां मात आधार कार्ड नंबर एकूच। पळयात आधार कार्डाच्या घाळपणाक लागून वाळपयच्या दोन बायलांक कसो त्रास सोंसचो पडटा तो। देशासयत राज्यात डेंग्यूच्या दुयेंतींनी लक्षणीक वाढ। केंद्रान जारी केली खासा नेमावळ। केंद्राची नेमावळ गोंयांतूय लायतले चालीक, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती। सावयवेऱ्या अनंताच्या देवळान वर्सुकी अनंत चतुर्दस मनयली व्हडा उमेदीन। आता पळयात खबरो विस्तारांत। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मरणोत्तर आपली किडनी, यकृत आनी दोळे दान केले। सेवा पखवाड्याचे निमतान भाजपान अवयव दानाची मोहीम सुरू केल्या। हे मोहिमे खालाच दोतोर प्रमोद सावंतान आपले अवयव दान केले। लोकांनी अवयव दान करपाक फुडें सरचे म्हणून मुख्यमंत्र्यान उलो मारला। गोंयांत किडनीची मागणी वाडपाक लागल्या। जीएमसीत किडनी ट्रान्सप्लांटाची सेवा आसा। आता DDSY खाला किडनी ट्रान्सप्लांट करपाक मेळटली। लोकांनी अवयव दाना खातीर फुडें सरचे असो उलो मारतनाच स्वता मुख्यमंत्र्यान मरणोत्तर किडनी, यकृत आनी दोळे दान करपाचो निर्णय घेतलो। ऑर्गन डोनेशन या कार्यक्रमाक भारतीय जनता पार्टी मेडिकल सेल हांच्या वतीन ऑर्गन डोनेशन कार्यक्रम गोंयांत सुरवात केला। मिनिस्ट्री ऑफ फॅमिली वेलफेअर अँड हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हांच्यानी ऑर्गन डोनेशन केल्या उपरांत ताची प्रत्येकान प्लेज घेवची अशें आसा आनी ताची प्लेज म्हाजी सर्टिफिकेट आतांच तुमच्याच समोर हे ऑर्गन डोनेशन करपाची सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन केलें आनी तातूंतल्यान किडनी, ताचे उपरांत लिवर आनी कॉर्निया हे डोनेट केले आनी ते डोनेट केल्या उपरांत ती हे डोनेशनाचो उद्देश जो आसा मुळात ही जी सर्टिफिकेट आसा ही सर्टिफिकेट हय ती घेवया। ह्या मुळात हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता की ऑर्गन डोनेट करप म्हणजे कितें की जे जिवंत आसतना कोणूच डोनेट करिना। दोन गजालींचेर हे डोनेट करपाक मेळटा। एक तर म्हणजे ब्रेन डेड किंवा हार्ट डेड आनी तेद्या वेळार हॉस्पिटलांत जर मनीस पावलो जाल्यारूच हे करप शक्य आसा, अदरवायज हे करप शक्य ना। ओन्ली एंड ओन्ली म्हणजे ताका आमी आय डोनेशन जे आसा हे खंयसरूय जरी डेथ जालो जाल्यार आय डोनेट करप हे शक्य आसा। आय डोनेशन आतां गोंयांत परत एकदा म्हणजे पयलीं आय डोनेशन आय डोनेशन बँक ही गोवा मेडिकल कॉलेजीत परत एकदा सुरवात करतले। ASG हॉस्पिटल आनी बाकीच्यांनी परत एकदा आय डोनेशन खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केला। ऑर्गन डोनेशन सक्सेसफूल फाटले फावटी दोन ऑर्गन डोनेशन हे आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान 4 ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम्स आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान सक्सेसफूल जाले। 4 पेशंट ब्रेन डेड जावन गोवा मेडिकल कॉलेजींत आशिल्ले तेंची वेगवेगळी ऑर्गन्स वेगवेगळ्या ताका गरज आशिल्ली त्या जाग्यार वेगवेगळे देशांत वेगवेगळे कडेन पावयले। जीएमसीत कोर्निया खातीर बँक स्थापन करतले। ते भायर किडनी ट्रान्सप्लांटा बरोबर लिव्हर आनी हार्ट ट्रान्सप्लांटूय गोंयांत रोखडेच सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें। बांदेकर हांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन वेगवेगळे ऑर्गन्स ही तेंच्यांनी वेगवेगळे कडेन पावयले त्या खातीर तांचें खूब खूब अभिनंदन। किडनी गोंयांत जे आनी बाकीचे ऑर्गन्स जे आसा ती वेगवेगळे कडेन पावयली। म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी इनिशिएटीव घेवन अशा पद्दतीची ऑर्गन डोनेट करची आनी ऑर्गन डोनेशनचो फायदो ज्यांची किडनी फेलियर, लिवर फेलियर अशी वेगवेगळे डिजीज जावन जे लोक आसता जे फुडें जगू शकता तांच्या खातीर दिवप हे योग्य आसा।
आपूण ह्या जगात ना जाल्यार आपले ऑर्गन्स जर दुसऱ्याक जीवनदान दिवपाक शकता आसत जाल्यार प्रत्येकान ही इनिशिएटीव घेवचे आनी आपल्या ऑर्गना पासून दुसऱ्यांक जीवनदान दिवपाची संद जी आसा ती केंद्र सरकारान राज्य सरकारान अवेलेबल करून दिले ती दिवची तेजो इनिशिएटीव आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या मेडिकल सेलान घेतला त्या खातीर परत एकदा हांव ताचें खूब खूब अभिनंदन करता. तसोच आसा वेगवेगळे डायलिसीस सेंटर सुरू केल्ले आसात आनी त्या खातीर म्हाका दिसता किडनी डोनेशनच्या बाबतींत चडांतर लोकांनी फुडें येवचें, लोकांक तेजो खूब फायदो जातलो. रेस्ट्रॉल हार्ट लिव्हर हें आसाच आसा बट किडनी डोनेशन इज रुटीन जाल्लें आसा. इवन दो म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हाज्या फुडली इनिशिएटीव घेवपाचें आसा म्हणजे DDSSY कार्ड आनी मेडिकल रिएम्बर्समेंट हाजेरूय बी आमी अशा पद्दतीच्या किडनी डोनेशना खातीर म्हणजे किडनी ट्रान्सप्लांट करपा खातीर फेसिलिटीज अवेलेबल करून दिवपाच्यो आसा जेणे करून तेजो फायदो म्हणजे आमी रुटीनली किडनी ट्रान्सप्लांट म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजींत करता पण ताज्या व्यतिरिक्त सुद्दां जेका करपाक जाय तेजेर ऑथरायज्ड सेंटर्स ही DDSSYच्या हाच्या अंतर्गत हाडून मॅक्झिमम लोकांक हेजो कसो फायदो जातलो हाजो बरें जीवन जगपा खातीर तेजो फायदो कशा पद्दतीन जावपाक शकता हाजो गोंय सरकारचो प्रयत्न आसा. हांव परत एकदां म्हणजे मेडिकल सेलाचें हांव खूब अभिनंदन करता डॉक्टर शेखर नायकाची स्कीम आनी सगळ्या लोकांक आव्हान करता की तांच्यानी आपले ऑर्गन डोनेट करून तांच्यांनी ही सर्टिफिकेट. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर. फोंडें म्हालांतले सावयवेऱ्या केरी वळवय वाठारांतल्या शाळांतल्या माध्यान्ह आहारात कीड मेळपाच्या प्रकरणात खाण पुरवण करपी स्वयंसहाय्य गटाचे कंत्राट निलंबित केल्यात. भुरग्यांक ज्यो संस्था बरे खाण दितले तांकां भिवपाची गरज ना. अशा गटांक म्हयन्याच्या म्हयन्याक तांचे पयशे मेळटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. मंगळारा फोंडें म्हालांतले सावयवेरे केरी वळवय वाठारांतल्या शाळेंतल्या मिड डे मिलांत किडे मेळिल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो. सरकारान हे प्रकरणाची चवकशी करून कारवाय करपाची मागणी तिडकले पालकांनी केल्ली. हे शाळेक खाण पुरवण करपी स्वयंसहाय्य गटाचे कंत्राटदार निलंबित केल्ल्याची माहिती ब्रेस्तारा मुख्यमंत्र्यान दिली. आमकां भुरग्यांक बरें खाण दिल्लें जाय. विरोधक फक्त संस्थांक पगार मेळूंक ना जाल्यार विशय तापयतात अशी टिका मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केली. सरकारान दर्जेदार खाणा खातीर अक्षय पात्रताय वांगडा कबलात केल्या. ज्यो गोंयच्यो संस्था बरें खाण दितात तांकां खंय भिवपाची गरज ना. आमी ऑलरेडी ते तिस्तांत पॅक करून FDA धाडला आनी ताका ऑलरेडी टेम्पररी सस्पेन्शनूय करपाक मेळना, रिप्लेसमेंट दुसऱ्याक दिवपाक मेळना. सगळ्यांचे त्या खातीर हांवें तुमकां खबर आसतलें विधानसभेत उलयता आसतना मिड डे मील भुरग्यांक खातीर दिता, सरकार दिवपा खातीर ना. हो म्हाजो क्लियर स्टेटमेंट आसता. भुरग्यांनी तें खावपाक जाय म्हणून. ओके, सगळे जाण सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या पयशांचेच उलयताले. कोणूच भुरग्यांक क्वॉलिटी फूड दिवपाचेर कोण उलोवना. त्या खातीर क्वॉलिटी शूड मस्ट म्हाज्या फुडें असल्या पद्दतीचें परत सहन करून घेवचें ना. आनी म्हणून तर ऑलरेडी अक्षय पात्रा इज ऑन बोर्ड तशें अशा पद्दतीचे जेन्ना कोणाचें हें जाता पळय आमकां सेल्फ हेल्प ग्रूप जे बरें दिता ते कंटिन्यू करतले. परत सांगता सेल्फ हेल्प ग्रूप आमी कट करपाचें खंयच पडोवना. जे क्वॉलिटी फूड दिता ते सेल्फ हेल्प ग्रूप कंटिन्यू आसता. आयज तांकां जे पयशे मेळटा हेज्या पयलीं इतके रेग्युलर पयशे तांकां केन्नाच मेळोंक एका म्हयन्याचे पेंडींग आसता. पेंडींग कित्याक चडांत चड तेंच्यांनी थोडे कित्याक सेपरेट गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर. योग वेलनेस पर्यटन चालीक लावन गोंयाक देशातले एक नामनेचे एक अध्यात्मिक थळ करतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले. अंदू वर्सा शिवजयंती मोठ्या दबाज्यांत करतले. फर्मागुडी किल्ल्याची दुरुस्ती करून त्या वाठाराचे सोबितीकरण करतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. Goa Tourism Board under the Honorable CM, 4 committees were constituted: Empowered Committee for Marketing and PR, Empowered Committee for Land and Infra, Empowered Committee for what it is. We have shifted back to the master plan and started making those changes. And in Goa beyond beaches, then we started moving towards spirituality, wellness, ecotourism, homestays, other forms where we could reach out to the internal rural tourism, empowering them at the same time ensure that the perception change starts. आज तुमका सांगपाक बरें दिसता की म्हज्या बरोबर टुडे फॉर टुडेज मीटिंग आय एम हॅविंग विथ अस आवर
Through Indigo and through the new Mopa airport, first thing what we did was connectivity was very important to be stitched. So as a plan, we started connecting the tier 2 cities at the first go. Uttarakhand, म्हणजे तुझी देहरादून, गुवाहाटी, त्याला मिनिमम फ्लाइट असतली ती 2.5 वरां पहिली फ्लाइट केली. Which could connect 2 sectors. देहरादून म्हणजे ऋषिकेश, हरिद्वार sector would be connected to Goa and vice versa. So exchange of tourists, international and domestic. With fill it up, then what are the things? So we will be to this coming lot of things which touch upon the spiritual sector. So एक टेम्पल कनेक्टर बरोबर घेऊन तांचेवर जो MOU केल्लो येता ते ऑक्टोबरान इमिजिएटली will be having a one-day conclave which will stitch with influencers and other fraternity. आणि थंयच्यान बरोबर आमचे गोंयचे जेवण स्पिरिच्युअला बरोबर गोंयच्यो फेस्टिविटीज lot of things we are stitching together. Sanjeev Sardesai has been suggesting a lot of festivities, how it can be curated and how it can be put together. So all in all, today's thought process of Connect to move ahead, starting with the Temple Connect meet in Goa in October itself, developing spiritual circuits discussions have happened, and I think within the next 1 month we should be able to announce spiritual circuits, not only temples but also build around it will be yoga, will be wellness and other things which will be made as one particular circuit. ते करता असताना एक पॅनल एजन्सी अपॉइंट करून तांकां प्रोजेक्टिंग द स्टेट ऑफ सेक्टर. Chief Minister wanted this Shiv Jayanti to be done in major part. In the 350 years of Rajya Abhishek, we need to have a coronation thing done well. And ताज्या खातीर organizing the Shiv Jayanti festival, tourism department will be organizing this at one venue. सरकारी यंत्रणेच्या घोळाक लागून सर्वसामान्य मनशांक कसो मनस्ताप जावपाक शकता हाचे उदाहरण गोंयांत घडला. 70 मालांतले 2 बायलांचे आधार कार्डाचेर एकूच नंबर. हे घाळपणाक लागून सद्याक दोगांकूय मनस्ताप जाला. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. कोणाच्यो म्हशी आणि कोण काडटा उठा बशी ह्या म्हणीची प्रचिती सध्या वाळपयच्या मालिनी गांवकर आणि लक्ष्मी धुरी ह्या बायलांक आयला. आधार कार्ड करपी यंत्रणेन एकूच नोंदणी क्रमांक 2 बायलांक दिल्ल्यान दोगांची गैरसोय जाल्या. एकाच नंबराक लागून सोनाळची मालिनी गांवकर हिका सध्या रेशन मेळप लेगीत बंद जाला. तशेंच तिचे पयशे लक्ष्मी धुरी ह्या बायलेच्या अकाउंटाचेर वतात. आधार कार्ड नंबर एकूच आशिल्ल्यान हो घोळ जाता. नंबर सारको करपाक गेल्यार हो प्रश्न खंय मुंबईत सुटावो जातलो अशी म्हण तांकां जाप. माझे नाव मालिनी विष्णू गावकर. माझ्या आधार कार्डाचा नंबर चुकला. एकूच हा दोगांचो. आणि कोणाचो? ती लक्ष्मी धुरी ती आणि तुझो सेम हा. हे तुमकां कशें केन्ना कळ्ळें की आधार कार्ड नंबर चुकला तो? आधार कार्ड नंबर चुकलो तो रोजगाराचे पयशे लागून कळ्ळें. म्हणजे कितें जालें? ते पयशे तिका म्हाज्या अकाउंटार येनाले तिचे अकाउंटार येवं लागले. ते मागीर तेणी मास्तरान आमची चवकशी काडली कोणाचे हेजेर वयता ते. आनी मागीर चवकशी काडल्यान मागीर तेंगेर गेलो तो आनी तेणी पयशे हाडले पयलीं. तेणीच पयलीं हाडून दिले पयशे म्हाका. आतां तुजे पयशे सगळे तिजे नांवार येता, ती तुका मागीर दिता. पूण आतां तुमी ते चुकला ते करेक्शन करपा खातीर कितें केलां? आतां आमी खूब हें न्हू चालू आहा. आतां हें पेपरार घातलो न्हू तेणी. न्ही तुमी आतां चुकोवंक जाय. म्हणजे ऑफिसांनी खंय गेल्ली? आतां म्हणजे तूं पणजे सुद्दां गेलें ऑफिसांत. ती कितें म्हणटा? ती म्हणटा मुंबयत चालू म्हणटा. मुंबय गेल्यार सारकें जातलें म्हणटा. अशें जाल्यार म्हणटा. तुका अशें तूं कितें मातशें सांगूंक सोदता की गव्हर्मेंटाक बी अशें कितें करपाचें की आपलें सारकें करपाचें अशें म्हणून? हांगाच जालें जाल्यार बरें आसलें न्हू. पूण हांगा तेंच्यांनी करूं जाय न्हू तें सारकें. आनी तुका सगळें टेन्शनच सगळें. पयशे मेळ्ळे न्हू म्हणटा. आतां कामां सुद्दां वचना मी. आतां रोजगाराचें काम येयलें म्हाका म्हणलें मी म्हणलें येना. कित्याक पयशे सगळे तिजे नांवार वयता. आनी निसंग तिजे दारार कोण वयतलो म्हाका. आनी ती बी बेजारता न्हू मागीर चड दीस जाले मागीर. आनी तुजो आतां बाकीचे तुजे तांदूळ येते ते सगळे तांदूळ बंद जाले म्हाजे. कित्या खातीर? ते तांदूळ बंद जाले ते हेका लागून रे आधार कार्डाकूच लागून ते. आधार कार्डा खातीरच. आतां हे 2000 आतां तेय बी बंद जायत म्हणून बी येला आधार कार्डा खातीर.
ते अजून जर मेळ्ळ्या पूण अजून आतां हे म्हयन्याचे गावाना. पूण रेशन कार्ड तुजें आतां कट जालें ना. कट जालें आनी हे पयशे बी कट जातलेत ते अशें उरल्यार चालू पयशे बी मेळपाना. ही लक्ष्मी धुरी, हिचोय आधार कार्ड नंबर तोच जो मालिनी गांवकराचो. आधार कार्डाचो नोंदणी नंबर 12 वर्सां पयलीं चुकयला. तो सारको करपाक गेल्यार जायना अशें आधार कार्ड करपी सांगतात, अशें लक्ष्मी म्हणटा. मामलेरान केले आधार कार्ड न्हू ते सारके जावना म्हणजे. कितें जालां, खंय चुकला? ते फोटोवर चुकले ते आनी नंबर दोगीचो सेम जाला. तुजो आनी कोणाचो? ती सोनाळची बायल एकटी. दोगांचो सेम जाला. सेम जाला. आनी तुमी आतां करेक्शन करपा खातीर खंयशी गेल्ली? हांव आपय गेलें हॉस्पिटलान जायना म्हणून. आतां कितलीं वर्सां जालीं केल्यार आधार कार्ड? 10-12 वर्सां जातलीं. तेजे पण येळसा देव तूं येळसा आनीक आसले तेन्ना सुद्दां गेले जावना ते सारके. आनी ते भायले कोण येयल्ले न्हू तेन्ना तेंच्यानी चुकयले ते सगळें. आतां ते कितें कर म्हणटा? कशें जातलें म्हणटा? कितें करपाक अशें सांगलां? कितें सांगत ना न्हू, कितें सांगत ना ते. तुमी सगळ्यांक अशें वचून येयली? आधार कार्डाचो घोळ आतां सरकारानूच सुटावो करून दिवचो अशी मालिनी गांवकर आणि लक्ष्मी धुरी हांच्या घरच्यांची मागणी. म्हाज्या आईचें आधार कार्ड मालिनी विष्णू गांवकर, तिजो हांव चेडो. तिजे आधार कार्डाचो नंबर आनी ती दाबोसांतली एकटी बायल आहा लक्ष्मी धुरी, तिजो आधार नंबर एकूच आहा. हे आतां चेंजींग खंय कशें कितें जालां कांय कळना. तेंचे कडेन मिस्टेक जाले आसतली गव्हर्मेंटा कडेन. गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट आहा की आमचे आधार कार्ड मातशें हांगाच सारकें करून दिवचें की आमी हितून गेल्लो हांव आधार कार्ड हॉस्पिटलान करता म्हणून हॉस्पिटलान गेल्ले तेंच्यांनी आमकां पणजे चल म्हणून सांगलें. पर्वरी धाडले. पर्वरी थंय गेले ऑफिसान. थंय ऑफिसान आमकां सांगलें की बॉम्बे वयचें पडटलें. पूण बॉम्बे वयतलो जाल्यार आमचे कडेन तितकी हें ना आधार कार्ड सारकें करूंक वयतलो जाल्यार. गव्हर्मेंटा कडेन इतकी रिक्वेस्ट आहा की आमकां जाता जाल्यार हांगाच मातशें करून दिवचें. लास्ट इयर आमकां गेल्या वर्सा कळ्ळें की तो एक सोनारचे बायलेचो फोटो म्हणून आनी तिजी सगळी सबसिडीज म्हणजे तिजे कितें आसा सबसिडी ती हेज्या एकावंटार येवपाक लागली. आनी मागीर अशेंच आमी काडून अशें म्हणजे तिका तिजे अशें येयलें म्हणून आमकां कळ्ळें. आमी चॅक केलें वचून जाल्यार आमकां कळ्ळें की तिजे हें आमचे हेजेर एकावंटार येयलें. तशें आमी काडून बरें हितून अशें तिका काडून अशें पयशे दिले. पण अशी कितकी वर्सां म्हणून चलतली म्हणजे हेजेर कितें तरी हें करपाकूच जाय न्ही. पण आमकां कळ्ळें आमी तिजो आधार कार्डूच चॅक केलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की हिजो आधार कार्डाचो नंबर आनी तिज्या आधार कार्डाचो नंबर दोगांयचो सेम आसा. पण अशें जावंक शकना न्ही, एका मनशाक 2 नंबर येवंक शकना. तेन्ना आमी पळयलें की हेजेर कितें तरी म्हणजे हें आसतलें म्हणून. पण तिजी सगळी हेजेर येवपाक लागलें एकावंटार. सो आतां ते दिसता पर्वरी वचून येयली ती. पर्वरी बी तेंच्यांनी चॅक केलें ते म्हणटा आतां बॉम्बे वयचें पडटलें. हांगा जर तर जावंक ना जाल्यार बॉम्बे जातलें. ताजेर आतां कितें पळोवपाक जाय आतां कशें कितें जातलें तें. आधार कार्डाक लागून सच्चे त्रास जातात. खंयचेय कागदपत्र करतलो जाल्यार लेगीत आतां कुस्तार जाला. जाल्यार मुंबय वचून हो प्रस्न सुटावो करपा इतकी ऐपत दोगांयची ना. दोगांय बायलां वयस्क. ताका लागून गोंयांतूच हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी मालिनी गांवकर आणि लक्ष्मी धुरी हिणें केल्या. सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. डेंग्यूचे दुयेंस देशभर पातळ्ळां. देशभर जाल्ले डेंग्यूच्या साथीचे फाटभुंयेर केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हांणी खासा नेमावळ जारी केल्या. ही नेमावळ गोंयांतल्या सगळ्या भलायकी केंद्रांनी आनी हॉस्पिटलांनी चालीक लायतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. देशभरात डेंग्यूच्या दुयेंसान तकली वयर काडल्या. गोंयांतूय डेंग्यू पातळ्ळा. गोंयांत जानेवारी ते सप्टेंबर 2023 या काळात 16 जाणांक डेंग्यून मरण आयिल्ल्याची माहिती हालींच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्ली. देशभरात डेंग्यूचे दुयेंतींची जाल्ली वाड लक्षात घेवन केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हांणी भलायकी अधिकाऱ्या वांगडा खासा बसका घेवन डेंग्यू नियंत्रणात हाडपाक खासा नेमावळ जारी केल्या. ही नेमावळ गोंयांतूय चालीक लायतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोंयांत खंय डेंग्यू नियंत्रणात येता.
2 दिसा पयलीं हेल्थ मिनिस्टरान मिटींग घेतल्या. डॉक्टर मनसुखभाई मडवियान वयल्यान प्रोटोकॉल फॉलो केला सो दॅट वी हॅव गिवन इन्स्ट्रक्शन फॉर ऑल द PHC CHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू फॉलो द इन्स्ट्रक्शन गिवन बाय द डॉक्टर मनसुख मडविया अँड आवर हेल्थ मिनिस्टर सो दॅट ते कंट्रोलान उरपा खातीर निश्चितच आमी पुराय आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट काम करता. एक्चुअली तेज्या मदल्या काळात थोडेशे केसीस वाडलेल्यो बट आयच्या घडीक कंट्रोलान आसा. बिरेस्तारा अनंत चतुर्दश सावयवेऱ्या अनंताच्या देवळान वर्सुकी अनंत चतुर्दश व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान जाता. पळोवया सावयवेरेच्या अनंताच्या देवळांतली अनंत चतुर्दश. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. श्रीमदनंत देवस्थान. अनंत म्हणजेच यस्य न अंतः स अनंतः, ज्याचा कुठेच अंत नाही त्याला अनंत म्हटलं जातं. तर अशाच ह्या भाद्रपदातल्या शुक्ल चतुर्दशीच्या दिवशी अनंत चतुर्दशीचं व्रत ठिकठिकाणी करण्यात येतं. याच अवधीमध्ये ह्या अनंत देवस्थानमध्ये विष्णुयागाचं नियोजन केलं जातं. ह्या संपूर्ण विष्णुयागामध्ये पवमानाच्या आवृत्ती आणि त्या पवमानाचं तद्दशांश हवन ह्या ठिकाणी केलं जातं. ह्या संपूर्ण पवमानामध्ये भगवान विष्णूची स्तुती केलेली आहे. संपूर्ण तो स्तुतिप्रिय असल्यामुळे आणि त्याला स्तुती आवडत असल्यामुळे ह्या ठिकाणी पवमानामध्ये त्याची वेदाने स्तुती केलेली आहे, ऋग्वेदाने स्तुती केलेली आहे. आणि ही स्तुती त्याच्यासमोर पुन्हा पुन्हा आवृत्ती करून त्याला संतुष्ट केलं जातं. आणि त्याच पद्धतीने त्याचंच अंगभूत म्हणून यज्ञकार्यामध्ये तद्दशांश यज्ञविधी केला जातो, तीसुद्धा पवमानाच्या आवृत्तीने. अशा पद्धतीने हा संपूर्ण विष्णुयाग जो आहे हा भगवान श्री मदनंताच्या चरणी अर्पण केला जातो. दरवर्षी अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी हे संपूर्ण व्रत ह्या श्रीमदनंताच्या ठिकाणी अर्पण केलं जातं. याची तयारी काय काय असते विष्णुयागाची? विष्णुयागाची तयारी म्हणजे सकाळी गणपती पूजन, पुण्याहवाचन, त्याशिवाय देवता स्थापना करून त्यांचं पूजन आणि त्यानंतर हवन, महाआरती आणि महाप्रसाद. अनंतव्रत म्हणटालो. अनंतव्रत तो म्हणजे चालूच आसा. हो अनंतव्रत आमी खरें करतात म्हणजे सगळे गांवाचे कल्याणा खातीर आनी जनकल्याणा खातीर चालूच आसा. अंदूच्यान आमी आतां विष्णुयाग चालू केला म्हणजे सगळ्यांचे बरें जावचें म्हणून तें आतांच चालू केलें. ह्यान पयलीं विष्णुयाग करना ना. विष्णुयाग म्हणजे नाशिल्लो फक्त अनंतव्रत तसो भितरली काळ आसता ताका आमी विष्णुयागूय चालू केला. हुबळी सावन सावड्ड्या येवपी कारीक अनमोड घाटार भिरांकूळ अपघात जालो. गोंय कर्नाटक शिमेकडेन आशिल्ल्या पुला वयल्यान कार 20 फूट सकयल कोसळ्ळी. घाटात पडिल्ल्या धुक्याक लागून मुखावयले कांयच दिश्टी पडनाशिल्ल्यान हो अपघात घडलो. ह्या अपघातान कारीन आशिल्ले 3 जाण प्रवाशी जखमी जाल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्या. काल अनमोड घाटार सांचे जेन्ना रातची जेन्ना दांडेलीच्यान गोंयान येवपा येताले, सावड्डे मतदारसंघाची कालेची गाडी ते गोंयान येवपा येताले तेन्ना धुके आसल्या कारणान कांय कळना. रामनगर जशें जशें लागीं अनमोड पावले आनी जेन्ना ताका बारीक ब्रीज आशिल्लो त्या ब्रिजाच्या
सायडीन दोनी कटडी नाशिल्ले, ते कटड्या वयल्यान धुकी पडल्या कारणान तांकां तो कटडी दिसना आनी ब्रिजा वयल्यान गाडी 20 ते 30 दरीन खोल दरीन पडली. आनी जेन्ना पडली तेन्ना गाडयेन 3 जाण आशिल्ले, ड्रायव्हर आनी 2 जाण आशिल्ले. तांकां किरकोळ माल लागलो. ड्रायव्हराक एक सादारण माल ड्रायव्हराक उपचार करून धाडले आनी जे हांकां आसलेले जो गोविंद म्हणून आशिल्लो ताका मणिपालाक ट्रिटमेंटा खातीर धाडलो, पूण मार खंयच लागना. आंग पांग तांची धडवल्ले कारणान ताका मणिपालाक धाडलो आनी एकट्या GMCन उपचार केले आनी धुमस्कर म्हणून ताकाय बीन डिस्चार्ज दिल्लो आसा, घर धाडलेलो आसा. गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकर. रितसर परवानगी घेनासतना मडगांव नगरपालिके सामकार उबारिल्लो मंडप मडगांव पुलिशेन बिरेस्तारा मोडून उडयलो. ईदाच्या निमतान जामा मस्जिद ह्या रस्त्यावयल्यान मिरवणूक काडटा हाची जाणविकाय आसून लेगीत हो मंडप उबारिल्ल्यान तो पुलिशेन मोडलो. येरादारीची कोयणी जावची न्हय ह्या कारणा खातीर मंडप मोडिल्ल्याची म्हायती पुलीस उप अधीक्षक संतोष देसाय हांणी दिल्या. मडगांव नगरपालिका मुस्लिम फुडारी तशेंच पुलिशेच्या जोड पालवान ही कारवाय केल्या. आम्ही वयता आसा पळयलें की एक माटो घायल्लो आसा आनी आमी ऑलरेडी हो रोड ऑलरेडी आमी कलेक्टरान परमिशन दिलां की जाम्या मशीद आयज प्रोसेशन आसता. अकस्मात हें कोणी घायलां कोण तें खबर ना आनी आमचें पळयलें जाल्यार तांकां सांगलां की तुमचें परमिशन आसल्यार दाखय. तें परमिशन ना जाल्यार तुमचें काडूंक पडटा. कित्याक ह्या सायडीक आतां प्रोसेशन वचपाचें आहा, तें ना जाल्यार तें काडचें पडटलें. हायकोर्टान बडी मारल्या उपरांत मडगांव पालिका आनी SGPDAन होलसेल नुस्तें मार्केटाची संयुक्त पळोवणी केली. नुस्तें मार्केटात जाल्ली हळशीक आनी बुरशेपणाचेर तशेंच बंद पडिल्ल्या मार्केटाच्या कोयरा विलो प्रकल्पा वयल्यान कोर्टान पालिका आनी SGPDAचेर बडी मारिल्ली. SGPDA होलसेल मार्केटांतल्या प्रश्नाचेर रोखडोच उपाय काडटले अशें मडगांव पालिकेचो मुख्य अधिकारी गौरीश शंखवाळकर हांणी सांगलें. Morning, people are sitting here and are doing retail business. So we are trying to come out with a solution for this issue, whether to allow or not to allow. Because this here, the retail fish market is not allowed, and SGPDA is having a separate retail fish market for that. So we are discussing the matter. Honorable High Court has directed us to take a meeting of all the stakeholders. So we are finalizing the date for taking the meeting also. The meeting will be held in Municipal Council Hall. All these issues will be resolved by next. So why municipality is not taking on a lot of parking going on this road? Why municipality is not acting on that? Municipality has already removed the fruit vendors and the vegetable vendors. So it is only for one day. No, it will be a continuous process. Municipal inspectors I have called. ना काल बसून आशिल्ले बसून कोण काय करना तुमगेले इन्स्पेक्टरय करना तुमगेले कामगारय काम करना फकत सायकलीचेर बसता हांगा येवन आनी खबऱ्यो मारता. फाल्याच्यान कोण तुमकां वेजिटेबल वेंडर आनी फ्रूट वेंडर दिसचेना. आतां नुस्तेकार जे हांगासर भायर बसता पळय त्या इश्यूचेर आमी कितें तरी सोल्युशन काडटले. कित्याक नुस्तेकार हांगासर बसूंक शकना अशें म्हणून आमकां इन्स्पेक्टर रिपोर्ट द ऑनरेबल हायकोर्ट 02 of 2007. Where there are certain instructions which have been issued by Honorable High Court to go and inspect this place because there was one issue which was raised that the retail fish vendors are sitting outside and doing the business. Number one. Number two is that there is a lot of uncleanliness which is there, unhygienic. So this has to be maintained in hygienic manner. And there are few other issues like the PP which is not being functional. So we have been asked to go inspect and come out with some solution. MMC and SGPDA. So a joint inspection has been fixed. We are expecting we will come out with some solution. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.